आनीक गजाल कालची ती म्हळ्यार व्हेरी सॅड न्यूज ऑफ लायनमॅन जो तुगेलो गेलो ते. आतां ती तुगेली अशी कितें फर्स्ट टायम जावपी घडणूक न्ही. दॅट हॅज ऑल्सो हॅपन इन द पास्ट. वॉट इज इट लौकीक, वॉट इज हॅपनिंग? हो इन्सिडेंट हा पळय तेजें आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी अशे इन्सिडेंट पयलीं खूब जाला. हितून दोनूय गजाली आसता. एक ऑन फिल्ड जो लायनमॅन आहा पळय न्हू तेंचे कडल्यान मिस्टेक जाता केन्ना ते प्रिकॉशन्स ती कंप्लीट घेवंक जाय पळय न्हू ती घेयना. हांगासरू तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आतां जस्ट आयकूं येतालें की दोनूय वटेनचें काम करता तेजे दोनूय आपूण जे पॉयंटार काम करता ते दोनूय वटेन तेणी न्यूट्रल करप आसता. ते एक वटेन जालें एक वटेन म्हणजे फ्लो हेवटेच्यान येता. सो हेवटेच्यान काय खंयचो फ्लो येवचो ना कित्याक लायन फ्लो हेवटेच्यान दिता. पूण अशें कितें तरी जालें म्हणून आतां प्रायमा फेसी म्हणजे तेजो रिपोर्ट येवना. पण हेवटेच्यान एक करंट रिवर्स मारला अशें जाला म्हणून आयको येता. पण तेजें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत घडलें. सो एक ऑन ग्रावंड प्रिकॉशन घेवप सारकें जाय. आनी दुसरें आनी एक तो वचत तें आयको येयलां की कोणाचो तरी इन्वर्टर रिवर्स मारता, कोणाचो तरी जनरेटर रिवर्स मारता. तेजेर आतां कशें चॅक दवरता लायटी. आतां थोडे न्हू फाटले स वर्साचो डेटा जो पयलीं एसेंब्लीन दिल्लो अशें 95 समथींग 95 न्हू 100 मायज इन्सिडंट जाला 110 112 कितले तरी 95 नॉन फॅटल आहा. तितून एक इन्सिडंट तो हेजो बोरये ट्रक घेवन ते सगळे खांब्यात घेवन पडले आनी 30 जाण मेले. अशे टोटल 19 जाण आतां पर्यंत हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लिंक आहा ते मेले फाटले 6 वर्सां. 19 गव्हर्मेंट स्टाफांची डेट ऑन ड्युटी बारीक नंबर न्ही बाबा. सो मिस्टेक जाता एकदां ते मिस्टेकींतल्यान फुडले प्रिकॉशन्स कितें घेता कळना परत सेम मिस्टेक परत जाता परत सेम प्रकारची डेथ जाता. सो हेजे सिरियसली डिपार्टमेंटानूय विचार करपाक जाय. आपले प्रिकॉशन घेतना जाता इतले मायज प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर तेंच्यांनी हें करपाक जाय. हय पांडुरंग बाब, कितें तुमकां कितें आयकूं येता? सो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट येवपाचो आसा आनी म्हाका डिपार्टमेंटान जेन्ना शिवोले 2023 घटना घडली आनी तेज्या उपरांत बिचोले 2024 फाटल्या वर्सा एप्रिलान म्हाका दिसता ती. सो तेन्ना फर्स्ट टायम पावर डिपार्टमेंट सामकें अलर्ट मोडाचेर आयिल्लें आनी तेणी इन्वेस्टिगेशन केली कित्याक घडटा अशें. तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की अनेक कामाक हेल्परांक धाडटात. हेल्पराचें काम न्ही तें आनी वायरमॅन सकयल रावतात, लायनमॅन सकयल रावतात आनी कशें तरी कामां करतात. सो ते बिचारे तांकां ट्रेनींग नासता, एक्सपिरियन्स नासता. ते मागीर कशें कितें कितें करतात आनी अशें हेणी 19 सांगलें जाल्यार 15 भुरगे लायटीची कामां करतनाच गेल्यात आमचे. प्रायवेट काम करपी कालचो भुरगो तो 70 लांबचोच एसआयटीचो म्हणजे मोल्ल्याचो तो भुरगो. सो 15 भुरगे लायटीची कामां करतनाच गेल्यात. एक म्हटल्यार ते सेफ्टी मेजर्स कांय घेयनात. दुसरें म्हटल्यार इंजिनियरांचें म्हाका दिसता लक्ष नासता अशें दिसलें. कारण ती पावर बंद करपाक जाय अमक्या जाग्या वयली आनी थंय ते कोण तरी रावपाक जाय. अनेक वेळा कितें जाता थंय काम चालू आनी भट्टोचेर थंय चालू करपाक हे घडटा, हे बी घडटा. ते सगळ्यो गजाली भायर येयनात. आनी एक ती बिचोलच्या प्रकरणांत आमकां लक्षांत आयलें की जनरेटर किंवा इन्वर्टर खंय तरी चालू केल्लो कोणी ताजो रिवर्स पावर आयल्लो म्हण तेतून. सो ह्यो अश्यो घटना घडटात. म्हाका दिसता प्रिकॉशन्स म्हणून ज्यो टुल्स दितात पावर डिपार्टमेंट ती ह्या भुरग्यांनी वापरपाक जाय. शेवटी जीव तुमचो. तुमी लोकां खातीर कामां करता सगळें बरें आसा पूण हें अशें जावपाक जायना. अशी एक वायट प्रसंग खंयच्याच कोणाच्याच कुटुंबाचेर येवपाक जायना. मागीर ताका जी नुकसान भरपाई मेळटा आनी कितें तरी एक्स ग्रांटिया बी मेळटा काय अर्थ ना. त्या काय अर्थ ना, जीव गेलो न्ही तुजो. सो म्हाका दिसता हे जे प्रिकॉशन्स आसात, सेफ्टी बेल्ट आसात, शूज तुमकां मेळटात, हेल्मेट आसत, मागीर ते इन्सुलेटेड हँड ग्लोव्ज आसत, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी करपाक जाय आनी तुमची पयली कॅर घेयात. बेश्टेच अनेक भुरगे काल हांव कांय ऑफिसरान उलयतालो, अनेक भुरगे लायट चालू आसतनाय काम करतात आपूण दाखोवपाक, आपूण कळटा हें दाखोवपा खातीर. पूण ते कोण जाका बरो एक्सपिरियन्स आसा तो सुट्टा भितरल्यान. जर यंग भुरगो कडल्यान कोण ताका अनुभव ना, उदाहरणार्थ समज लायनमॅनाक हेल्परांक सांगलें, हेल्पराक काय खबर नासता ते कितें करपाक जाय ते, तो बावडो गेलो. सो अशे 15 भुरगे जेणी 19 सांगले ते म्हाका दिसता ते एक्सिडेंटाक धरून. पूण फाटल्या एकूण 2018 ते कालच्या घटने मेरेन 15 यंग भुरगे वायरमॅन, लायन हेल्पर हेंच्यांनी जीव आपलो घालयल्लो आसा. सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आजून हाचेर सामको चॅक दवरपाक जाय. आजून जाता इतले स्ट्रिक्ट हें करपाक तांकां. जोयल बाब, कितें दिसता? Yeah, what Pandurang has said is absolutely correct. आता पळय लास्ट एप्रिलान जाल्लो तो बिचोले. आफ्टर दॅट जिम रिवर्स मारून रिवर्स फ्लो ऑफ करंट येवन तो भुरगो मेळिल्लो ऑन द पोल. सो आफ्टर दॅट द स्टेट वॉज इन अ शॉक आनी सगळ्यांनी प्रोटोकॉल एडॉप्ट केले आनी सांगलें की आमी घरांनी हे इन्वर्टर आसा तेणी एक इक्विपमेंट बसोवचो, तेंचो हें ऑडिट हें करचो, समरी काडची, सर्वे करची. And also there was a protocol in place. I personally spoke to some of the engineers and they said there will be a protocol in place. So
now the thing is whether this protocol has been followed. In Yeah. this case, now what we hear from the ground is like protocol was not entirely followed. What Lokik also is saying is partly correct, that you are supposed to have a two-way grounding so that any leakage could be grounded. Grounded, yeah. So what he is saying also is like one side it was grounded, one side it was not. And that is the area where the reverse flow happened and he got hit. Yeah. Secondly, what happens is the lineman also says, with that equipment which Pandurang is saying that, gloves down, gumboots down, te galon काम करपाक बरो difficult. Theoretically it is possible, but when you have thick gloves, you are not able to work on those cables. I mean, that is a matter of concern which maybe the engineers will have to, electrical engineers will have to look into. But otherwise, I think those protocols are very clearly defined. Yes, yes. खंय तरी चुकला आणि खंय तरी आता ती इन्क्वायरी झाली त्याच्यावर कळटलें. कळटलें.